कोयर उडोवप्यांनी सध्या मये वाठारात नवीन सुवाती सोदून काढल्यात। मयेच्या सरकारी पॉलिटेक्निकलाकडे नवीन रस्त्याच्या कुशीक कोयर उडोवपाचे प्रकार वाढल्यात। कोयरा वांगडा सोऱ्याच्यो रिकाम्यो बाटल्यो उडयतात, ताका लागून गंभीर समस्या निर्माण जाल्या। कचरो साफ करीत आसा, गाडी 4 दीस सांगना भरल्या राहता सध्या, आणि लोक हाडून रातचे उडयता काय कितें तें आमकां कळना। तेन्ना आमी तेंचेर आतां उपाय हे करतले, कितें तरी कॅमेरा लावचे पडटले आमकां तेजेर थंयसर, आनी तेजेर कितें तरी हे करचें पडटलें, डिसिजन घेवचेंच पडटलें। असे कितके कडे जागे आसा? 3-4 कडे जागे आसा। दिवगाळे म्हणटा थंयसर, ह्या मये लेकाच्या रोड्याक उडयतात, आनी पॉलिटेक्निक आता कोण जर मेळत जाल्यार तुमी तेका आमी तेजेर एक्शन घेतले, फायन बी दितले। फायन बी दितले, कोणूय जावं। तुम्ही असे एका ग्रामसभेक बी कितें रेजोल्यूशन घेतलं त्याच्या रेजोल्यूशन ग्रामसभेक घेऊन आमी आमचे एका मिटिंगेक घेतलेली आसा। पण अशें आता कोयर अशें कलेक्ट बी करता पंचायत, पण जे चालू आहा, घराघरांनी वचून कलेक्शन करता। तुमकां कितें दिसता हे कोण उडयता अशें? ते आतां कोण तेच कळना। गाडयांनी हाडून अशें स्कुटरींनी हाडून थोडे उडयता येता, आनी कोण ते आमकां ते कळना। भायले आसूंक शकता, भायले आसूंक शकतात। वचत थंय दिसान दीस कोयराची समस्या गंभीर जायत आसा। एकी कडेन जर कोयर उडयलो आनी तो कोयर काडून जागा नितळ केली जाल्यार कोयर उडोवपी नवीन नवीन जागा सोदून काडटात। हांव सध्या मयेच्या सरकारी पॉलिटेक्निका कडेन आसा। ह्या पॉलिटेक्निका कडल्यान उदकाचे टाके कडेन वचपाक जो नवीन रस्तो केला, त्या रस्त्या कुशीक आता कोयर उडोवप्यांनी नवीन जागा सोदून काढल्या। ह्या रस्त्या कुशीक सध्या व्हडा प्रमाणात कोयर साचला, तातूंत प्लास्टीक, खाद्यपदार्थ, सॅनिटरी पॅड हांचो आस्पाव आसा। हुस्क्याची गजाल म्हळ्यार ह्या कचऱ्या मदीं वचत थंय सोऱ्याच्यो रिकामी बाटल्यो पडिल्ल्यो आसात। जो खाद्यपदार्थ आनी जी सॅनिटरी पॅडां उडयल्यात ती कुसून थंय घाणी पातळ्यात। फुडाराक हांगासर गंभीर समस्या निर्माण जावपाची भिरांत आसा। थळावे पंचायतीन ह्या प्रकारा कडेन वेळारूच लक्ष दिलें ना जाल्यार ही जी जागा आसा ती एक कोयराचो स्पॉट म्हूण वळखलो वयतलो, हातूंत दुबाव ना। गोमंतक टीव्ही खातीर मयेच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।